जी तुमका काल कॉल आयल्ले न्ही हय. ड्रावनिंगाचे सो कशें कितें जालें तें आमकां सादारणशे काल 18:45 कॉल आयल्ले की करंजळ जे काजरे घाटा थंय बुडला म्हणून आमी रोखडेच आमची गाडी टर्न आउट केली. आमच्या बरोबर सुधाकर गांवकार, रुपेश गांवकार, महादेव गावडे ड्रायव्हर ऑपरेटर आनी रुपेश गांवकार आनी रामा नायक हे आमी काल सांजचे गेले. पावणे सर थंय सादारणशे आमकां 40 मिनटां लागली वचपाक. तेन्ना मातसो काळोख जालो म्हणजे आमकां कितें काम करपाक मेळना जालें आनी परते रिटर्न आयले. आनी पुढे आयज सकाळीं 27 तारखेक सकाळीं 8:30 गेले. सादारणशे 40 म्हणजे 9-10 सुमार पावले. त्यानंतर आमी आमचें ऑपरेशन काम सुरवात केली. रोखडेच आमकां अर्द्या वरान ती डेड बॉडी मेळ्ळी. प्रदीप कुमार खंयचो तो राजस्थानी. राजस्थान. टोटल कितले जाण भुरगे गेले 4 जाण गेल्ले. ते दोल्ले ते एकटो बुडलो, 3 जाण आयले म्हणजे तेंच्यांनी तिगांनी जॅकेटां घातलेली म्हणटा ते आनी एकट्यान ते बुडला तेणी घालूंक नासले. लायफ जॅकेट घातलेली तांकां लायफ जॅकेट कोणी दिले तशें ते आमकां तेंच्यांनी कितें सांगूंक ना. जॅकेट आमचे कडेन 3 तेंच्यांनी आसले घातले म्हणटाले एकट्यान घालूंक ना म्हणटा. पण अशें कोणाचे मार्फत येयल्ले बी तशें तेंच्यांनी कितें ना सांगलां? तशें कितें ते खंयच्यान येयलेले? ते होंडाच्यान आयल्ले. होंडा म्हणजे ते रोड टॅक्सीचे कामाक आसताले. तो भुरगो खंय 8 दीस जाले ट्रान्सपोर्टान. तो 8 दीस जाल्लो येयल्लो म्हणून. तुम्ही आता बॉडी काढून दी. हय बॉडी हँडल केले पोलिस रोहन मलीक. काजरेघाट कुमटा सत्तरी हांगासर टोनी धबधब्याचेर बुडलेल्या प्रदीप कुमार ह्याची बॉडी आज मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की काजरेघाट कुमटा सत्तरी हांगासर फामाद असलेल्या टोनी धबधब्याचेर आयतारा 4 जाणां पिकनिकेक आयले आनी तेतूंतलो जो प्रदीप कुमार आसा जो एका उदकाचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान तो थंय बुडलो. हेची जेन्ना जी म्हायती आसा ही जेन्ना अग्निशमक दलाक कळ्ळी तेन्ना अग्निशमक दलाच्या जवानांनी थंय तातडीन वचून जी बॉडी आसा हेजो शोध घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. मात ह्यो जो टोनी धबधबो आसा ह्यो म्हादेव अभयारण्य क्षेत्रांत येता आनी रानांत असल्या कारणान थंय वचपाकच एक 40 मिनटांचो वाट लागता. आनी जेन्ना ते थंय पावले तेन्ना काळोख जाल्लो आनी ताका शोध घेवपाक मेळना. ताका लागून तेंच्यांनी थंय शोध मोहीम आसली ही तात्पुरती थांबयली आनी आयज सोमारा परत सकाळच्यान तेंच्यांनी शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां ती मागीर मेळिल्ली आसा. ह्यो जो टोनी धबधबो आसा ह्यो डेंजरस आसा आनी काल जेन्ना हे पिकनिकेक आयिल्ले ते स्थानीक ट्युरिस्ट वेवसायीक आसा हेंच्या बरोबर आयिल्ले आनी तेतूंतले 3 जाणांनी लायफ जॅकेट घातलेले आनी एकटो जो मेलोलो आसा प्रदीप कुमार ह्यांनी लायफ जॅकेट घालून आसलेले आनी तोच मेन त्या उदकान बुडलेलो आसा. ह्यो जो प्रदीप कुमार आसा ह्यो मूळ राजस्थानचो आनी ताका 23 वर्सां आनी 8 दीस पयलींच तो गोंयान फोंडा हांगासर रस्त्याच्या कामा खातीर आयिल्लो आनी काल ते सहली खातीर म्हणून थंय टोनी धबधब्याचेर आयिल्ली अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. अग्निशमक दलान सद्या तेजी ती बॉडी काडलेली आसा आनी पुलिसाच्या स्वाधीन केल्ली आसा आनी पुलिसांनी ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर धाडलेली आसा. टोनी धबधबो ह्यो डेंजरस आसल्या कारणान आतां पर्यंत थंय 4 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी ह्यो डेंजरस आसून हांगासर कितलेशे जाणांक म्हणजे वचपाक हांगासर मनाई आसले आसून सुद्दां हांगासर कितलेशे जाणां थंय पिकनिके खातीर येता. 2 म्हयन्या पयलींच हांगासर ताचो बुडून मृत्यू जाल्लो आनी तेजी जी बॉडी सोदपा खातीर एकूण 3 दीस लागलेले. आज परत ही घटना जाल्ल्या कारणान हांगासर सरकारान कठोर कारवाई करून जे ट्युरिस्ट येता तांकां बंदी घालपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.